मेटवाडो कुळ्या वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयत न्हावपाक देविल्ल्या वास्कोच्या 4 जाणांक बुडून दुर्दैवी मरण आयलें। बुडिल्ल्या मदीं 3 जाण सख्खे भाव आसात। 2 जाणांनी ITI शिक्षण घेवपा खातीर प्रवेश घेतिल्लो। कुळे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 5 जाण तरणाटे वास्कोच्यान रेल्वेंतल्यान कुळ्या पिकनीक मनोवपा खातीर आयिल्ले। मेटवाडो कुळ्या वाठारांत दूधसागर न्हंयत ते उदकांत न्हावपा खातीर उतरले तेन्ना तातूंतल्या 4 जाणांक उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ते उदकांत बुडले। बुडिल्ल्यांक वाचोवपाचो एकल्यान यत्न केलो, मात तो यत्न अयशस्वी थारलो। बुडिल्ल्या मदीं 3 जाण सख्खे भाव आशिल्ले। तातूंतले 2 जाणांनी ITI शिक्षण घेवपा खातीर प्रवेश घेतिल्लो, जाल्यार एकलो जुवारीनगर वाठारांतल्या वसंत जोशी कॉलेजीत शिकतालो। सध्या 4 जाणांची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या। हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। एकलो ट्रक व टेम्पो आमकां हिंगा सोडले मागीर हांवें उदक पळयलो। हांवें सांगलें हिंगा नाका, हिंगा न्हावपाचें, हांव परत घेवन वयतालो तेमकां। ब्रिजार तेकू पावलेले आमी। मागीर तो हिरण्णा लक्ष्मण तिगू भाव आहा पळय, तेमी परत येले हिंगा सकयल येले। मागीर हांव येयलो तेमच्या वांगडा येयलो। मागीर तेमी भितर गेले न्हावपाक, हे कपडे बी काडून गेल्लो। हांव देखू गेल्लो न्हावपाकू। मागीर ते हांवें सांगलेलें थिंगा डीप आहा, नाका, आमगे हायट देखू कमी आहा। मागीर हांव सायडी येयलो, भायर म्हणल्यार थिंगा डीपान गेलो ना, हांव हिंगा सायडी येयल्लो, सायडी न्हावतालो। आमी तेगी एक सगळे हे भुवता आहले आनी एकामेका हेल्प करपा वचून तेमी देखू बुडले। पूण आतां म्हाका सांग, तुमी चलत येयले ट्रेनीक, तुमचें नांव कितें तेंच्यान? फर्स्ट तेमगे व्हडलो भाव हिरण्णा, मिडल भावाचो नांव राम आनी धाकटे भावाचो लक्ष्मण। आनी तो चवथो आसा तो विजय। आता ITI कोण करताले? ITI राम आनी लक्ष्मण करता। दोगूच करले। आयज ITI चुकोन येयल्ले काय ITIतल्यान सुटी आसली? ना, ITI आतां हॉलिडे आहा, तेका लागून ITI मंडेसून स्टार्ट जाता। तेमी सांगलेले टील सॅटर्डे आमी फ्री आहा, आमी या म्हणून पिकनीक। तू ITI करता? कितले जाण येयले तुमी? कॉलेज करता, हांव फादर आग्नेल कॉलेज करता। कितले जाण येयले तुमी टोटल 5 जाण येयले। 5 जाण? 4 जाण बुडले। 4 जाण बुडले, तूं एकटोच येयला। मागीर बुडटकीर तुवें कितें केलें? हांव बुडटो कितें तेमगे हात पयलो, हांव अशें कोता आहले तेमी। हांव कितें केलो, हांव कितें हेल्पा पळयता आहलो कितें आहा म्हणून। मागीर हांव लाकड गेलो, लाकड थिंगा पावनासलें, लाकड उडयल्लो हांव। मागीर हांव डायरेक्ट धांवलो हिंगासून आनी थिंगा एक आंटी रावलेले ब्रिजीको, तेणी एकल्याक रावयलो आनी सांगलें म्हाका पुलीस स्टेशना सोड म्हणून। पुलीस स्टेशना पावलो आनी सगळें सांगलें पुलिसाक। आमी कुळ्या आसा, जे जाग्यार दूधसागर ही पवित्र न्हंय आसा, त्या जाग्यार आज एक दुख्खद घटना घडलेली आसा। वास्कोच्यान कुळ्या पर्यंत रेल्वेन येयल्ले न्यू वाडा वास्कोचे हिरण्णा, राम आनी लक्ष्मण आनी तेजो फ्रेंड एक विजय, हे चौगांय न्हाताले आनी तेंच्या वांगडा आनी एकटो येयलो 5 जाण। टोटल 5 जाण रेल्वेन येयले आनी थंयच्यान ते चलत हांगा कोणा लिफ्ट घेवन हांगा मेटावाडा पुला कडेन पावले। आनी हांगा थंय ते न्हाता आसतना 5 मिनटां भितर हे चौगांय जे आसा 3 जाण भावांनी तो विजय म्हण एकामेकाक काडपाक गेले कडेन चौगांय बुडले। आनी हो जो वयर आहलेलो तो तांकां लाकूड बारीक लाकूड दिवपाचो प्रयत्न करतालो, पूण तेजे कोण आहले कारणान ताका लाकूड ताका पावलें ना आनी तोय मुखार गेलो ना। तो तसोच उठून हांगच्यान पोलीस स्टेशनाचेर गेलो, पुलार येवन लिफ्ट घेतली आनी पोलीस स्टेशन गेलो। पोलीस स्टेशनाचेर तेणी ही म्हायती तांकां दिली आनी हांगा पुलीस रोखडे येयले आनी हांगा तेंच्यांनी आनी लायफ गार्ड घेवन येयले आनी तांकां काडले। पयल्या ते चौगांय बुडलेले आसलेले, मेल्ले आसले। चौगांकूय काडून बॉडी तेंची वयर दवरल्या, तेंची पोस्टमॉर्टम करपा खातीर तेंची फूल पंचनामा हांगा चालू आसा आनी हेजे उपरांत ती बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर हे 4य बॉडी धाडटल्यो अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा। गोमंतक TV खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर।